माचयेर बशिल्ले सगळे मानेस्तांक हांव पांय पडटा आनी सकयल बशिल्ले सगळे रसिकांक पांय पडटा आनी संदिपाक सांगता म्हाका ही लायट पावपाना आनी लायट दी. दिना नाका दिवं. खरें म्हळ्यार हांव श्रीधर सर म्हाजो गुरू आनी हांव केन्नाच सराक म्हणटा तो विसरपाना. कारण 6वेक आसतना एकदां हांव घरा कडेन वचपाक वयतालो. सव्वोले म्हणजे आतां लेक्चर म्हणटा कॉलेजीक, पूण आमी तेन्ना पिरियड म्हणटाले. तो पिरियड कॅन्सल करून हांव धांवत वचपाक वयतालो. सरान म्हाज्या हातीक धरलो आनी तेच दीस नोटीस येयल्ली इंटरवलाक. कितें कोणा कोणा एकांकीक भाग घेवपा पळय न्ही तांणी सगळ्यांनी सव्वोले पिरियड जातकीर लायब्ररी येवचें अशें म्हणून. आनी हांव धांवपाक आनी सरान ओडपाक. म्हणजे एक म्हण आहा खंय ती याद जायना म्हाका, कावळो बसपाक आनी खांदी मोडपाक. ते दिसा अशें जालें, सरान म्हाका ते दिसा व्हेलो आनी तालमेक व्हरोन बसयलो. इस्कॉल सुटलें, सगळे भुरगे गेले घरा, पण हांव थंयच उरलो घरा कडेन. पूण ते दिसाच्यान 11 वर्सांचेर 6वेक आसतना जो हांव कला अकादमीच्या स्टेजीर चडलेलो तो आयज मेरेन आसा. हे सगळी सराची कृपा. कितें आयज मेरेन हांवें 2 उतरां बरोवन हाडल्या अशीं. आयज मेरेन युवा सृजन पुरस्कार मेळ्ळो. 49 फर्स्ट प्रायज मेळ्ळी, सेकंड प्रायजा सोडून दी थर्ड प्रायजाचें. पूण 49 फर्स्ट प्रायज मेळ्ळी आनी सराचे कुसार. कशी सरान कितें तरी म्हाका शिकयलें. सर नाटकां लायटींग कशें करप, लायट मिक्स कशी करप. सर सांगतालो म्हाका हो कलर आनी तो कलर घालतकीर हे दोनीय स्पॉट मिक्स जातकीर तेजो उपयोग कितें जाता तो पळय म्हण तूं. इतलें. दुसरी गजाल म्हणल्यार पयली एकांकीक म्हागेली अशीक आनी मोनजात शाणी, दुसरी माय पास. आनी एक खरें, आमकां नायक समाजाक आनी गावडे समाजाक जर कोणें वयर काडलें न्ही नाटकांत, ते सरान काडलें आनी फोडणी काडली ना. आनी कांय उलयना हांव. देव तुपो.